मडगांवच्या सब रजिस्ट्रार कार्यालयान बनावट कागदपत्रांच्या आधाराचेर लग्नांच्यो नोंदणी करतात म्हूण उक्ताडार आयला। तशेंच बनावट दाखले हेर कामां खातीर वापर करतात। ह्या प्रकरणात फातोर्डा पुलिशेन सब रजिस्ट्रारा कडल्यान कागाळी केल्या उपरांत गुन्यांव नोंद केला। तशेंच बनावट दाखले दिवप्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी दक्षिण गोंय वकील संघटनेन केल्या। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मडगांवच्या सब रजिस्टर कार्यालयात बनावट राबित्याच्या प्रमाणपत्राचो वापर करून लग्न नोंदणी प्रक्रिया सुरू आसा। लग्नाची नोंदणी करपा खातीर दोगांय मदलो एकलो गोंयचो रहिवाशी आसूंक जाय आनी राबितो प्रमाणपत्र दिवचें पडटा। पूण कांय जाण चुकीच्या हेतून बनावट राबित्याच्या दाखल्याचो वापर करतात। हे बनावट राबितो प्रमाणपत्र एजंट जारी करता। पुरावो दितना ते वकील आशिल्ल्याचें नाटक करतात। ह्या प्रकरणात फातोर्डा पुलिशेन सब रजिस्टरा कडल्यान कागाळी केल्या उपरांत दुबावितांचेर गुन्यांव नोंद केला। बनावट दाखले दिवपी दुबावितांचेर खर कारवाय करची म्हूण दक्षिण गोंय वकील संघटनेन मागणी केल्या। सगळ्यांक खबर आसतलें की फाटीं आमी असोच एक इश्यू घेतिल्लो पळय ऑन म्युटेशनाक। हे सगळे टाउट्स जे आसा पळय हे सगळे त्या बिल्डिंगेन भोंवतात आनी लोकांक मिसगायड करतात आनीक लोकां कडल्यान पयशे उबारतात आनी दे आर डुईंग ऑल दीस म्युटेशन फॉर्जरी एंड ऑल दोज थिंग्स। अशेंच हे टाउट्स पयलीं बोगस सेल्डिडा करताले। सो आतां ते स्टॉप जावन दे हॅव नाव कॅप्चर्ड दीस मॅरेज रजिस्ट्रेशन एंड ऑल दोज प्रोसेस। थंय आमकां अशें दिसून आयलें की हे सगळे जे आसा पळय टाउट्स जे आसा पळय थंय ते कितें करतात, दे डू ऑल दीस फेक रेजिडेंस सर्टिफिकेट्स अदर सर्टिफिकेट्स ते अपलोड करून मॅरेज रजिस्टर करतात। असो तुमकां सगळ्यांक याद जातलो फाटीं जेन्ना एक मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट केल्लो की सब रजिस्ट्रेशन खुबशे रॉंग डुईंग जातात, तातूंत ही वॉज फिलींग दॅट देर आर सम involvement of some advocates also, which is a wrong statement which was made by him. Because what has happened is जाला कितें की हांगा जे दिसता लोकांक दिसता कितें व्हायट शर्ट मनीस केन्ना घातलो आनी ताणें 2 फायली हातीन घेतली म्हूण तो आदोगाद न्ही। हे लोकांचे गैरसमज आसा। लोकांक दिसता कितें व्हायट शर्ट घातिल्लो मनीस हो सदांच आदोगाद म्हूण घेवन ते हे टाउट्स आसा पळय हे एडवांटेज घेतात। व्हायट शर्ट घातले म्हणटकच तसो आदोगाद न्ही। सो दे क्रिएट एन इम्प्रेशन दॅट दे आर एडवोकेट्स आनी हे सगळे फेक डॉक्युमेंटेशन करतात आनी लोकांक मिसगायड करतात। हाजेर आमी विचार करपा जाय। दुसरे प्रश्न आसा तो सब रजिस्टर ऑफिस जेन्ना एक कंप्लेंट करता आनी पुलीस एक्शनूय घेना ताजेर कळटा की तांकां हांकां सगळ्याक एक पॅट्रोनेज मेळटा कोणा कडल्यान तरी। सी वॉट वी हॅव टू सी इज बींग एडवोकेट्स वी आर गवर्नड बाय आवर ओन रुल्स, वी हॅव गॉट आवर एथिक्स, सो वी डू नॉट इनवॉल्व इन ऑल दीस थिंग्स। पण अशें हे कितें करतात हे टाउट्स जे आसा पळय व्हायट शर्ट घालतात 2 फायली घेतात थंय भोंवतात त्या आख्खे बिल्डिंगेन। त्या बिल्डिंगेन इतलेशे टाउट्स भोंवतात की दे आर इनवॉल्व इन ऑल दीस फेक थिंग्स वीच आर गोईंग ऑन इन द मार्केट। इनिशियली दे कॅप्चर्ड म्युटेशन, पयलीं बोगस सेल्डिडा जाली, मागीर आतां मॅरेजीचेर ते भोंवतात, आतां पार्टिशनूय करतात म्हण आयकलेलें आसा। सो दीज आर द थिंग्स वीच वी हॅव टू टेक केअर ऑफ दॅट। बेगींतल्यान बेगीन क्वीक एक्शन घेवपाचें, दे शूड बी बुक्ड and they should be offense I think was already registered over there because I was not getting any details about it. पण आमकां जे RTI जे मेळ्ळा पळय तरी आमकां फूल डिटेल्स मेळिल्ले आसा कोणे कितें कितें केलां ते, where sub registrar has already lodged a complaint. So we request quick action to be taken against them. बनावट दाखले दिवन लग्नाची नोंदणी करपाचे प्रकारांक आतां परत तकली वयर काडपाक लागल्या। कांय दिसां पयलीं मडगांवच्या सब रजिस्ट्राराक जेराल्ड वेटमॅन ह्या लोटलेच्या मनशान असोच बनावट रहिवासी दाखलो दिलो आनी तो सब रजिस्टराच्या नजरेक आयलो की हो दाखलो आसा हो बनावट आसा। ताजे नंतर मडगांवचे सब रजिस्ट्रांतले अधिकारी सूरज वेर्णेकार हांणी रोखडीच फातोर्ड्या पुलीस स्टेशनान कंप्लेनी रजिस्टर केल्ली आनीक जेराल्ड हो आसा हो लोटलेचो आसा। ताणें नीता दाकोस्ता हाजे कडेन लग्न करपाचें आशिल्लें पूण जो रहिवासी दाखलो दिल्लो तो बनावट आशिल्ले कारणान ताजेर फातोर्ड्या पुलीस स्टेशनाक कंप्लेन रजिस्टर जाली। हें प्रकरण इतल्याचेरच थांबना। हें प्रकरण आमी कांय एक वर्सभर जर फाटीं गेले जाल्यार अशेंच सब रजिस्ट्रां भितर मडगांवच्या सब रजिस्ट्रां ऑफिसां भितर 6 जाणांचे अशे दाखले जे आशिल्ले वेगवेगळे तरेचे ते मातशे संशयीत रित्या दिसले म्हणून सूरज वेर्णेकार जो अधिकारी आसा ताणें हाजी पडताळणी केली आनी ताका कळून आयलें की हे सगळे सही आसात हे बनावट आसा। तातूंतले 3 दाखल्यांचेर एकच सिरियल नंबर आशिल्लो, हाजे वयल्यान हें सामकें सिद्ध जालें की हे दाखले बनावट आसात। ताणें तेन्नाच रोखडीच फातोर्डे पुलीस स्टेशनाक कागाळी नोंद केली पूण फातोर्डे पुलीस आतां 1 वर्स जालें तरीकय हे जो कोण दाखले करून दिता बनावट दाखले ताका धरपाक अजून पर्यंत शकले नात। ह्याच इतले मजगतीं वकील संघटनेन काल दक्षिण गोंयचे अधीक्षकां कडेन एक कागाळ नोंद केल्ली आसा आनी तांणी त्या आपल्या कागाळीक म्हणलां की बेगींतले बेगीन ह्या जो प्रकरणाक कोण गुंतला बनावट दाखले करता ताच्या प्रकरणाक गुंतला ताका अटक करची। गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग कुमार कनेकर।